Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 18, where the fall of Babylon reveals the emptiness of worldly glory. प्रकाशवणीचें पुस्तक ओवेस्वर 18 वळी 1 ते 24. बाबिलोनियेचें निसोणटोण. त्या उपरांत आनीक एक देवदूत स्वर्गार तावन देंवून येता तो हांवें पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगळो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान अशी बोब मारली, पडलें रे पडलें, तें ओरिस्ट बाबिलोनियेचें शार पडलें. तांतूं आतां फिरतात देंवचार आनी मेळे भूत. तें आतां जालां सगळ्या जिन्सांच्या हळशिकोण्या सुकण्याचें बिराड आनी मेळ्या आनी भिरांकूळ जनावरांचो विवोर. सगळीं राष्ट्रां ताच्या पोजोडपणाचो खोर सोरो पियेलीं. पृथ्वीच्या सगळ्या राजांनी ताचे कोडे कामसार केलो आनी ताच्या निर्मोर्यादी शिंदोळकेन संवसारांतले वेपारी गिरेस्त जाले. देवाचे पोरजेक पळून वचूंक देव उलो करता. मागीर आनीक एक ताळो स्वर्गार तावन अशें सांगतालो तो हांवें आयकलो, भायर सोरून ये मुजे पोरजे, थंयसरली भायर सोर. तिच्या पातकांनी तुमी वांटो घेवं नाकात. तिचेर पडल्या ते शिक्षेची तुमी भागीदारां जावं नाकात. कित्याक तिच्या पातकांची रास मळबा इतली उंच पावल्या आनी तिच्या खोटेपणाचो देवाक उगडास आयला. ती तुमचे कोडे वागल्या तशेंच तुमी तिचे कोडे वागात. जें सगळें तिणें केलां तें दुपेट मापान तिका फारीक करात. तुमकां तिणें आपल्या पात्रांत पिवंक तयार करून दिलां, तर आतां 2 पावटी अदीक खोर सोर्यान तिचें पात्र भरून दियात. जितलो तिणें आपलो दोबाजो वाडयलो आनी जितली ती आपल्या पोजोडपणांत दादोशी जाली, तितली तिका आतां तळमळे आनी दूख भोगूंक दियात. कित्याक ती आपल्या मनांत अशें म्हणत आसा, सोदरेर बसलोली राणी हांव, विधवा बायल न्हय हांव, आनी विधवेचें दूख कदींच म्हाका भोगूंक पडचें ना. हाका लागून एकाच दिसा भितर सगळ्यो खास्ती तिचेर पडटल्यो, पिडा, दूख आनी भूक. तसोच उज्यान तिचो भस्म जातलो. कित्याक तिचेर खास्तीचें फर्मोण मारता तो सर्वेस्पोर देव बळिश्ट. संवसारांतलो लोक बाबिलोनिये खातीर विलाप करतात. तिचे शिंदोळकेन आनी कामसारांत भाग घेताले ते राजा उज्यान ताचो भस्म जाताना वयर सरता तो धुंवर पळोवन ताचे विशीं रडतले आनी विलापतले. तिचे वळवळे आपणाकूय लागतीत म्हूण भियोन पयस पयस रावून ते म्हणटले, कोटा कोटा बाबिलोनिया शारा, कितलें तेजवंत आसलें तूं आनी कितलें पदवेदार. तरी एका वरा भितर तुजें निसोणटोण जालें. संवसारांतले सगळे वेपारी तिचे पासत रडतात आनी विलापतात. कित्याक तारवांनी हाडलोलो तांचो म्हाल विकतो घेवंक आनी कोणूच ना. कोणूच घेना तांचें भांगार.
तांचे रुपें, तांची माणकां आनी मोतयां, तांचे सोणाचे आनी जांबळे लुगोट, तांचे रेशमीचे आनी तांबडे लुगोट, तांचे चंदनाची लांकडां, तांचे वस्ती दांतांचे आनी मोलादीक लांकडाचे, पितूळचे, लोखंडाचे आनी पाखोणाचे नग. तशेंच कोणूच घेना आतां तांची तिखी, मसालो, गोंद्रोस आनी धूम आनी परमळीत मोलो. कोण घेवपाक ना तांचो सोरो आनी तेल, तांचें पीठ आनी गंव, तांचीं गोरवां आनी मेंढरां, तांचे घोडे आनी गाडयो, तांचीं गुलामां आनी कोयदी केल्लीं मनशां. वेपारी ताका म्हणटात, तूं आशेतालें त्यो मोलादीक वस्तू नाच जाल्यो. सगळो तुजो दोबाजो आनी जिविताचो पोरजोळ उबून गेलो आनी केन्नाच ते तुका परतून मेळपाचें नात. त्या शारांत वेपार करून गिरेस्त जाल्ले वेपारी त्या शाराचे खास्तीचे भिरांतीन पयस पयस रावून अशे पिंगरून विळापतले. ते म्हणटले, कोटा, ओरिस्ट शाराचें कोटा. ते सोणी आनी जांबळी वस्त्रां न्हेसताले, माणकां मोतयांच्या श्रिंगारान जिगजिगताले. तरी एका वरा भितर ह्या सगळ्या दोबाज्याचो भस्म जालो. तारवांचे कोपीत आनी पयणारी, तारवोटी आनी दोर्यांतले आपले उदर पोसोन जोडटात ते बरेच पयस रावून आनी भस्म जाल्ल्या शारांतावन चोडता तो दुंवर पडून अशें आड्डून म्हणटले, असल्या ओरिश्ट राजाक चोर जातोलें दुसरें खंय मेळटलें? तांणी आपले तकलेर धूळ उडयली आनी पिंगरून आनी विलापून अशी बोब मारली. कोटा, त्या ओरिश्ट शाराचें कोटा. दोर्यांतल्यान फिरतोल्या तारवाच्या सगळ्या धोनयांक आपले दोबाजीक जिणे वरवीं तें गिरेस्त करतालें. तरी एका वरा भितर तें सारकें पाड जालें. स्वर्गा, ताच्या घोटाणा खातीर खुशाल जा. भोगतानो, धर्मदुतानो आनी प्रवाद्यानो, तुमी खुशाल जायात, कित्याक तुमकां ताणें वायट केल्ले खातीर देवान ताका हो निसणटोणाचो निर्णय दिलो. उपरांत एका बळिश्ट देवदूतान दांत्याच्या व्हडा पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून सोमदिरांत ती उडयली. हे भाशेन एकाच फारान ओरिस्ट बाबिलोनियाचे शार नेटान शेवटोन वेतोलें आनी परतें तें केन्नाच आनीक दिश्टी पडचें ना. आनीक केन्नाच तुज्या रस्त्यांचेर बाबिलोनिये आयकूंक येवचो ना संगीताचो नाद, विणो वाजयतल्यांचो आनी गावप्यांचो नाद, तसोच पिर्लुकेचो आनी तुतुरयेचो आवाज. कसलेच तरेचो कलाकार तुजे भितर आनीक कदींच दिश्टी पडचो ना. दांत्याचो आवाज आनी कदींच तुज्या कोटां भितर आयकूंक येवचो ना. आनी कदींच तुज्या घरांनी दिव्याचो उजवाड लोकलोकचो ना. आनी कदींच तुजेशी आयकूंक येवची नात व्हंकले न्हवऱ्याचो लग्नाची कुशाल गितां. तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर जाल्ले आनी तुज्या
घाडीपणांनी सगळीं राष्ट्रां पोसवलीं आनी प्रवाद्यांचे भोगतांचे आनी संवसारांत जिवेशी मारल्यांत त्या सगळ्यांचे रगत बाबिलोनियाच्या रस्त्याचेर विखरायलें दिश्टी पडलें. God calls his people to come out from Babylon, urging them not to share in her sins or judgment. This is a call to spiritual separation, to live differently, love differently, and place hope in what lasts. Let us pray. Father, help us detach our hearts from what is temporary. Teach us to trust in you alone and to live faithfully as citizens of your kingdom. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.